तो भाई हांव तुका एक सांगता, हे आमचे एक वयले घर म्हणला पळय तो आमचो शेजारी हो मायकल कारास्को आहा पळय, हे पॉलिटिक्स केला तेणी. म्हणजे हो 4 नंबर वॉर्डार हांव सुशांताक सपोर्ट करतालो, सुशांता वांगडा वचतालो हांव. म्हणून हे पॉलिटिक्सान येवन तेणी परत परत हांगा येता तो, कळ्ळें न्हू. आनी हे फुडें ताका आमी धाडून दिवचें हे जाल्लें आसा, ताका कोणाकूय बसोनी. पूण अशें आमचे हे पॉलिटिक्स हे करनाका तूं, कुमलीतीन येयना बरोबर. तेन्ना खंय आहलें तूं, तेन्ना नासलें तूं. हांगा घरां जाली कितकी आं. आमची म्युन्सिपाल्टी आमकां कांय हें करना, म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन आमकां काजून नोटीस धाडून ना काय. म्युन्सिपाल्टी आमची केस चालू आहा वयल्यान, म्युन्सिपाल्टीन केस चालू आहा. म्युन्सिपाल्टीन आमकां नोटीस धाडल्या, तशी तुमी आमकां नोटीस धाडा न्हू. आमकां नोटीस धाडिना कांय ना. आमच्या कडेन नोटीस आहा, म्युन्सिपाल्टी आमची केस चालू आहा, कोणीचे केस चालू आहा कोर्टान. हा म्युन्सिपाल्टीचे आमची केस चालू आहा. कसो दिलो पैसे तुम्ही फारीक करून घेतले? टेंडर ना मारतो भाई, तो टेंडर ना मारतो म्हणजे आपण कितें करू? तुमकां खबर आसतना तुमची हे न्हू ते कुमली तर तुमची न्हू ती, म्हणजे 2 कुमली ती आहा, एकूण कितें आहा वाचला सगळे वाचले. कितें एग्रीमेंट कितें वाचला तुम्ही वाचा, तुम्ही वाचा तुमचो स्टॅम्प मरे तुझ्या पाया पडटा, केस करता तुका. म्हाका पळय ती डीडी हे काढल्या पळय, रिसीट भरल्या पळय, हा दिता आतां ऑन द स्पॉट ऑन द रिकॉर्ड मिडिया येयल्या तेजे कोमनी परत प्लॅन आमचो न्हू. हा जालें पळय, तोय प्लॅन हो तेंचो न्हू. कसली फोटींग म्हणा चिटींग म्हणा करता तूं, चिटींग म्हणा कसली करता? हे कोमलीच्या करता रे तू, कोण तुझ्या हे करताय तू, कोण फाडचो आसा म्हाका नांवां प्लॅन खूप करून घेऊया येता. ते करून पावता. म्हाका सांग राजा, तू पैसे कोणाक दिलाय आणि कुमलीतीन कोणाक पैसे दिलाय इतके सांग. आणि म्हाका काय ना आमकां फुडलें काम करूंक गव्हर्नमेंटचो स्टॅम्प ना तेच रे, तेच न्हू. हे कितें लोकांक फोटयता हे कसलो प्लॅन? हो प्लॅन कसलो तो सांग, कसलो सर म्हाका न्याय दिवन चल बाबा. न्याय दिवन चल म्हाका. अरे लोक हांगा येटेकाचे लोक आसा, लोक येटेकाचे म्हाका न्याय दिवन चल बाबा, नाल्यार मरतलो. न्याय दिवन चल, न्याय दिवन चल. सगळी गाडी घरात दिसोवंक ना बाबा तुका. हांव दिसलो, म्हाका न्याय दिवन चल बाबा. न्याय दिवन चल म्हाका, म्हाका न्याय दिवन चल. नाल्यार भीक मागतलो कटोरे घेऊन चल. ना ना बाप तुझ्यारे मागता न्याय. माझे घर पडले, हे माझे घर कुणी बांधून घराची परमिशन घेतलं सांगलेले. मार आमकां कांय पावोंक ना हांगासर. कोमदादीन कांय दिवंक ना तेजे. माझ्याकडे सगळे हा आम्ही सगळे लोकांक 3 महिने फाटी आमी थोडे डिमांड्स हांगा केल्ले, कित्याक ती इलिगल बांदले. तांकां सांगलें पयलें कितें करपाचें कायदेशीर करा तुमी, आनी मागीर तुमी कामच करा म्हणून. अलॉटमेंट करात, पयशे भरात, पीडीएचे लायसन्स कार्ड, म्युन्सिपल लायसन्स कार्ड आनी बांदा तुमी. तरी आसना हे लोकांनी परत रिकन्स्ट्रक्ट केले. धरून आमी ताका सांगलें रिकन्स्ट्रक्ट करतना आमी आडायले, ताका सांगलें रिकन्स्ट्रक्ट करूं नाका. जबरदस्ती रिकन्स्ट्रक्ट केला हेणी. आनी हे लोक आमचे गोंयचे न्हू, हे लोक सगळे भायले. आनी जेन्ना कोमनात एक्शन घेना भायल्या लोकांचेर, मागीर गोंयचे लोक आमचे दोश दिता की कोमनात एक्शन घेयना, काय करिना, भायल्या लोकांक बांदपाक दिता. आनी जेन्ना आमी एक्शन घेवपाक गेल्यार आमचेच लोकल गोंयकार तांकां सपोर्ट करता आनी आमकां आडायतात हांगा. ही आमचें म्हणणें. आणि त्यांच्या म्हणणे आहा की ते म्हयन्या पैसे घेताले, ते आमकां कोणाक पावोंक ना. पयशे घेताले जाल्यार म्हाका कितें विचारूंक ना फुड्यान. हांव फुड्यान ना मरे विचारपाचें, म्हाका कितें कन्फर्म करूंक ना. ओके. आणि त्यांच्याकडे थोडे पेपर सर्टिफिकेट स्टॅम्प बी काय ना? सगळे एकच कडेचे न्हू, दुसरे कडेचे पेपर जातात. ओके ओके. माझे बलराम गडकर. बाय मी घर बांधलेले, मी सगळ्यांच्या पहिली पैसे दिले हांकां. हांव आतां 1.5 वर्ष झाली पैसे दिता. मग हांगा दिता म्हणून आतां म्हाजे पैसे जावं म्हाका गोंयान 35 वर्स जाली. 35 वर्स जाली म्हाका गोंयान. आनी आतां घर बांदता म्हणून पळय मी आतां पैसे पयलीं एडवान्स पैसे दिले तांकां. आमी घर बांदूंक जावना म्हाजे कडेन. मागीर आतां पैसे मी आतां म्हाजे कडेन थोडे पैसे लागीं केले मी, आनी मी घर बांदूंक स्टार्ट केलें. आनी घर बांदून 15 दीस घर बांदता मी कोणाकोणाचे येवन रात दीस काम केलं. हांव केलं सदां काम, स्वता काम केलं मी. आनी आज मी हादोन्या कामाक गेल्लो, मी पयस गेल्लो मातशें कामाक. येई पर्यंत म्हटलें म्हाजें घर मोडलें. आतां कितें करूं हांव सांग. आतां म्हाका सांगूंक बीन ना, सांगूंक ना. घर बांदतना म्हाका आमकां आडयत तरी येवन
बाबा पाया मारताना आड्या तू बांधू नका घर म्हणून तो आडे पत्रे घातल्यापर्यंत कोणाकोणाकडून ऋण काढलं आमची मुलगी धाकटी धाकटी असा प्रत्येकाच्यापासून थोडी थोडी काढून बांधला आम्ही बी असा 40 वर्ष झाले हांगा असा गोंयान असं भुरग्या खातीर आम्ही कितें केला पण अशें करपाचें ना तेंच्यांनी आमकां आमचें आसा तशें जाय आमकां नोटीस तरी जाय न्ही तशें कितें उडोवपाचें तेणी आतां आमी भुरगीं घेवन खंय वचपाचें आनी म्हाजो भुरगो हिंडिकॅप आसा सारको ना टकलेन आतां तेची कोण पळयतले आतां हे अशें जाल्यार आमी टेन्शन घेवन कितें खावन मरत जाल्यार कोण करतले रीण भागपाचें भुरग्याक कोण हे करतले आमकां हा आसा तशी जाय आमकां मोडला आतां मोडला आमची घरां कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांक कितके पैसे भरल्या स्लीप दिला तुमकां कुमलीत कितके पैसे दिला तुम्ही कुमलीत कितके दिला तुम्ही 50,000 कुमलीत सांगा तुम्ही कुमलीत कितके पैसे दिला शैलेश किने झाला आता हांव कुचेले वॉर्ड नंबर वार्डार रावता शैलेश गरड हांगा आयज अचानक डिमोलिशनाक येयलें म्हणून म्हाका खबर कळ्ळी आनी हांव येयलो हांगा येयलो जाल्यार 2-3 घरां मोडटा हांगा हांवें तांकां विचारलें हांवें तुमचे कडेन कितें तुमी तांकां नोटीस दिल्या ते म्हणाले आमकां नोटीस दिवपाक रायट ना तूं म्हणालो चॅलेंज कर आपल्या हांवें म्हटलें ओके जाल्यार म्हाज्या कडेन आतां कुमलीतीन पयशे भरल्या पळय ते म्हाज्या कडेन एक रिसीट आहा हे म्हणटा तो म्हणटा कितें कुमलीतीत म्हणटा ते पयलींची डेटीची ते दुसरे तेंचे हे आहले म्हणटा कमिटी आहली आतां आमी कमिटी दुसरी म्हणजे हितून कितें जातलें कमिटी चेंज जाली जाल्यार कुमलीतीत चेंज जायना न्हू कुमलीतीत थंयच आसता जाल्यार ते डेटीचे म्हणटा पयलीं कोण तेंचो कोण मेन आसलो पळय कोण तेका म्हणटा ऑथॉरिटी कोणाक आहली पळय तेका धरा म्हणटा मागीर कुमलीचोच मनीस न्हू तो गेलो जाल्यार म्हणजे तुमी येवन आतां तुमी पयशे दिवंक ना आतां हेंच्यांनी सगल्यांक ऑफिसान आपयले फाटल्या दिसांनी सगळ्या लोकांक हाडल्या कळ्ळें न्हू जाल्यार ही आतां पयशे घेवन येता कुमलीती स्लिपी आहा पयशे घेतल्या पळय ते 2-3 लाख हप्त्यान घेतल्या तो राजा एंटनी म्हणून आहा पळय तेणी घेतल्या आनी पळय हे स्लिपी आहा हेंच्यांनी एग्रीमेंट करून दिले आमकां पळय हां आनी तुमी अचानक येतात आनी मोडटा हें नाका आसलें कितें हेजे बाबड्याचें घर हेणी डीडी काडला आयज हेणी डीडी आयज काडपाक आहलो कुमलीतीन 1 लाखाची हां काडली डीडी खंय हां आयज पयशे दिवपाक आहलो बाबडो आनी तेजे कडेन स्लीप आहा आनी हो राजा एंटनी म्हणटा पळय हेणी सगळे गफला केल्लो हांगा सगळ्या लोकां कडले पयशे घेतल्या आनी हे सगळे त्रासान घातल्या हे लोकांक गरिबांक ह्या कळ्ळें न्हू फाटल्यान एक घर आहा तें घर भितर सामान आहा तें सामान चोपून तेंच्यांनी डिमोलेशन केलां सामान आसून घरांतले कार्ड काडून आसतना तेका जबरदस्ती भायर काडला ओडून हेंकां कोणी कायदो दिला जबरदस्ती ओडपाक हां माझ्या कडेन पत्र्यांक पैसे नसले आयज 1, 2, 3, 4 घरां मोडले आतां टोटल सद्या हां विदाउट नोटीस काय ना तो कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आहा म्हणटा मोडपाक ते सांगता आमकां कळ्ळें न्हू सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आहा जाल्यार तुमी तांकां भितर आतां म्हाका सांग एक लॉक मारून कोण तरी धाकट्या भुरग्यांक धरून कामाक गेले आसतली तुमी ते मोडटा लॉक नासतना भितर भुरगीं आसूं शकता भितर सिलिंडर आसूं शकता फुटो शकता तो सिलिंडर तुमी डायरेक्ट मोडटा हे कितें तेका डायरेक्ट भायर काडटा तुमी सांगा तुमी न्हू हांव कितें म्हणटा एक भुरगीं आसतली भितर सिलिंडर आसतली तुमी मोडटा हे नाका आसलें आनी विदाउट आतां तांकां सांगलें आमी जे मनीस हांगातलो कोण टेनंट आहा पळय काचकार तेज्या घरा कडेन या म्हटलें कित्याक हांगातले पयशे तेकाय पावल्ले आसा हांगा आमचे कडेन प्रूफ आहा म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग आहा हांवें पयशे दिला कोणी व्हरोन दिल्या पळय तेंच्यांनी म्हाका रिकॉर्डिंग धाडला कळ्ळें तुका हय काचकाराचें घर आहा इल्लिगल आनी तेजे टिबल बांदला तेणी एक्शन ना हे तेजे 1 फ्लोर ओके बांदूं शकता 1 फ्लोराक तुमी हावस टॅक्स दिता हेणी टिबल बांदला थंयसर आतां टिबलाक खंय हावस टॅक्स दिला कोणी हां मीटर को दिलो ताका लायटीचो आनी वयल्यान आनी रूम काडल्या तेणी सायडीक 30-40 रूम हे कितें हांव हे लोकां कडेन आसतलो आमी सगळे जाण कळ्ळें न्हू हेंच्यांनी पयशे खाल्ल्या पळय ते हेंचे हांव काडटलो हांव लिगली वयतलो हांव म्हाज्या एडवोकेटा कडेन उलयतलो हांव हे करतलो